दुसरो राजा 5 आनी वोड 2. आराम्याचे लोक तांणी थिंगासोर इस्रायलाच्या देसान वचोन आनी थंयसरल्यान एक ल्हान भुरग्याक थिंगासोर बंद करून हाडलेले आनी ते नामानाचे बायलेची ती सेवा कोत्ताली. इस्रायलाचे पळय प्रांतांतले धाकटुलेशे भुरगे पळय ताचें नांव पासून आमी नोको. ते धाकट्या भुरग्याक घेवन आयले. नामानाचे बायले कोणे काम करचे की धाकट्या भुरग्याक नोकरांनी कशी थिंगासोर त्या भुरग्याक दवरला. तोच आतां हो नामान पळय ताका भिरांकूल ती कोडीचें दुयेंत जाल्लें. नामान आनी नामाना बारोबर पळय ते जे लोक आसले पळय ते धाकट्या भुरग्याक ते घेवन येता. ताजे आवय बापाय कडल्यान ते चेडवाक पयस कोत्ता. ताच्या लोकां कडल्यान ताच्या देसान सावन ताका पयस कोत्ता. आपल्या देसा कडल्यान पयस कोत्ता. ताच्या फुडारा कडल्यान ताका पयस कोत्ता. ल्हान भुरग्याक ते गुलाम करून आपल्याच्या घरांत थिंगा हाडला आपल्याची घराची कामां करच्याक. ते धाकटे भुरग्याचे पळय काळीज कितलें दुखोवलां आसतलें. खोटे मनीस. म्हज्या आवय कडल्यान पयस केला, म्हज्या बापाय कडल्यान पयस केला, म्हज्या घरच्या कडल्यान पयस केला, म्हज्या देसांतल्यान तूं म्हाका पयस केला. ह्या पासून तुका पळय ते कोडीचो रोग जाला. आनी आमचे मदें कोण तर असले आसा जाल्यार खरेंच सांगता, आर्गां तुका बापा आर्गां. आमी अशीं गायनां करपाचे ताका पळोवन. कित्याक कोडीचे दुयेंसान पळय तो घरा कडेन येवन फोडटा. आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका. आमी चिंता पळय ते कितले पाड न्हय. तो एक दुस्मान ताणें त्या चेडवा कडेन अन्याय केलो. तेका पळय सारको थिंगा घात केलो. ताज्या फामिलीन ताका पयस केला. ताज्या घरच्या कडल्यान ताका पयस केला. आवय बापाय कडल्यान पयस कोत्ता पळय तो मनीस खोटो. कोडीचे दुयेंसान ताका पळय तशें त्रास जाला तर आमी कितें करचें. वय अशींच गायनां करची न्हू. तेणें कितें केलें तुमकां खबर आसा. ताणें वचोन आपल्याचे मालकिनीक म्हणलें, मॅडम सराची भलायकी बरी ना. ताका कोडीचें दुयेंसान तो थोडफोडटा. तुका कितें हांव सांगूंक सोदतां. कितें तें सामार्याच्या गांवांत एक प्रवादी आसा. त्या प्रवादी कडेन आमचो तर मालीक गेलो जाल्यार तो थिंगा वचोन बरो जातलो. त्या दुस्मानाचे पळय ते बरें मागता. कितलें अद्भुत बरें चेडूं. त्या काळाचेर पळय कोणाक तरी तें कोडीचें दुयेंस तो जाल्लें जाल्यार ताका त्या समाजांतल्या लोकां मदीं ताका भायर दवरता. तो मनीस कितलोय तो व्हडतो आसूं न्ही ताका पळय ते गांवांतल्यान भायर काडटात. आपल्याच्या फामिली सांगता ताका बरोबर रावंक दिना. ताका कुशीक रावंक थिंगा दिनान. तांकां भायर काडटाले थिंगासोर. ताका भायर आसा पळय थिंगासोर ते बुयेरांनी तांकां एकलेच थिंगासोर जियोचें पडटालें. नामान पळय तो एकदम व्हडतो आनी एक शूरवीर तो मनीस आसलो. पूण ताजो फुडार आतां कितें तुमकां खबर आहा. तो एकसुरो जावचो आसा. ताजे जिवितान आतां फुडाराक आतां कितें जावचें आसा. सगल्याकीन पयस तो जावचो आसा. सगल्याकीन तो पयस जावचो आसा. अनार तो जावचो आसा. ताका आतां काडपाचें आसलें. ताका पळय तो पोस्ट आनी पोजिशनां ताका तुगेलें सगळें काडपाचें आसा. अशें कित्याक हांवें तुका सांगलें न्हू ते घमंडाक लागून. घमंड कितें करता तें तुमकां खबर आसा. सोर्वेस्परान पळय तुका पळय बेसांवां दिल्यान तुका ते उगडास दवरूंक दिनात. ताका लागून तुमकां म्हणटा भावा भयणानो उगडास दवरात. आयज तूं जो कसो आसाय कसलेय तूं परिस्थितीन आसाय ताचें कारण सोर्वेस्पराचें बेसांव, ताची मोग आनी ताची करुणा हें विसरों नाकाय. ते झुजान थिंगासर जैत मेवलें तें सोर्वेस्परानूच दिल्लें. इंटरव्यूआन तुका जैत मेवला सोर्वेस्परान दिला पळय तें ज्ञान. सर्विसेचेर तुका बरो सुवात मेवला, बरो तुका पोस्ट थिंगा तर मेवला, प्रमोशन मेवला जाल्यार तें सोर्वेस्परान दिला पळय तें ज्ञान. तुज्या बिझनसान पळय थिंगा सफल जाल्यार पळय तुका बरो फायदो मेळटा सोर्वेस्परान तुका दिला तें ज्ञान. तूं म्हणटा हें मोजें, ही म्हजी मिनत. येस तूं म्हणटा पळय ही म्हजी मिनत. पूण तुजेकीन चड मिनत करता पळय ताणे पासून असलें थिंगासून पोवंक ना. तांचे विशीं तूं कितें चिंताय. त्या पासत आयज तूं आनी हांव जें कितें आमी आसांव तें सोर्वेस्पराचेंच व्हडतें बेसांव. हें केन्नाच विसरों नाकाय, केन्नाच विसरों नाकाय. पूण हो इसरलो. तो घमंडी आसलो. सोर्वेस्परान पळय हो घमंड सारकोच मोडून उडयलो. ह्या रागिश्ट मनशाक पळयात सोर्वेस्परान ताचेर कोडीचें दुयेंस धाडलें. आमचे मदें अशें कोण रागिश्ट आसात काय. कांय जावंकूच ना पूण थिंगासर राग कोत्तात. आनी कालच्या दिसा हांवें परतून ते विजिटींग आवर्सान थिंगासर कितें तरी हांवें केल्लें. एक फामिली पळय थिंगासर म्हज्या लागीं येयले पळय मागणें करच्याक ताणें म्हाका म्हटलें न्हय ती काजाऱ्या फकत 5-6 म्हयने जाल्ले. आतांच तांच्या मदें थिंगा झगडोंक सुरू जालें. घोव आनी बायल दोगांय म्हज्या लागीं येयले. बाबा आमचें आतां न्हयत काजारी आमी. आमचे मदें जायतीं झगडीं जाता. कोश्ट आसा, मारपीट चलता. एकूच हांवें थिंगा विचारलें तुमचे दोगांय मदें चड उलोवपी तो कोण. तुजें तोंड पळय जितलें वायट पळय तितलेंच तूं. ताचें तोंड पिड्यार
चोड कोण उलयता पळय चोड उलयता पळय ताचें तोंड तिका पिड्यार. घो इतलो लांब आसा आनी ती बायल सारकी मोटवी तोरी आसतना घो नाचोयता. तुमी आतां आसतात न्हू इतलेशें तें चोड आसत जाल्यार आनी तिका आनी तें मोटें जायत. म्हज्याच विशीं तुमी उलयता अशें तूं म्हणत. हांवें म्हणलें भयणी तुजें तोंड अशेंच काय? वय हांवच तें. हांव चोड सुबेज मातशें उलयतां. हेंच तें प्रॉब्लम. हांवें ताका म्हणलें पळय भयणी पळय चड करून तूं सुबेज उलोवचे खातीर तें तोंड तुजें चड वागता तें कारण जाणा? कितें? तुजो राग. वय तें सारकें. तें तुजें राग येता तुजें कारण तूं जाणाय? घमंड. दॅट्स सिंपल. त्या पासत बायबल म्हणटा पळय सोकला पडचे आदीं तेजे एकेन पयलें थिंगासर मिजास येता. मिजासची पळय कितें तें? कितें? राग. उचामळी जावप, राग करप, तोंडाक येता पळय तें उलोवप, मान वयर काडप, हें सगलें तें मिजासीची धाकटी धाकटी पोरां. चोत्राय दोरात. त्या पासत पवित्र पुस्तक म्हणटा सोकला पडचे आदीं थिंगासर घमंड येता आनी मेवण जावचे आदीं ल्हानविकाय आसता. ल्हानविकाय जो पळय रागिश्ट ताचें कारण तो मिजासी आनी ताचें पळय जें फळ आसा तें तूं विसरनाकाय. घमंड कोत्तालो पळय राग दवरतालो पळय ताका आतां कोडीचें दुयेंस जालें. चोत्राय दोरात पळय हो आतां मिजास दवरपी राग दवरपी तितून तो पळय आतां हो मनीस आतां ताच्या घरान पळय एक ओतमीक तिंगा चेडूं आसलें. घराचें काम करी तें. घराचें काम म्हणल्यार कितें तें? आयदनां धुवप आसतलें. ताणें अशें म्हणलें म्हज्या दोनया म्हज्या ह्या दोनयाक ताका घरांतलें भायर काडपाची गरज ना. ताका भायर काडपाची थिंगासरली गरज ना. ना गो. कोडीचें दुयेंस जाता पळय ताका थिंगासर रावंक जायना. ताका पळय घरालो भायरूच काडटा. आयज नाय जाल्यार फाल्यां म्हाका म्हज्या घोवा कडल्यान पयस जावचें पडटलें. इतलें व्हड तें नांव जावनूय आतां तरी एका दिसा म्हाका एक सुरे जिवचें पडटलें. म्हाका एकदम कोश जाता. अशें तुका जावपाची गरज ना. अशें तूं कित्याक म्हणटाय? सामिराच्या गांवांत एक प्रवादी आसा. ताचे लागीं तर वचत जाल्यार तुजो मालीक तो बरो जातलो. हें तूं स्वत उलयताय? वय हें स्वत. पळय ज्या सर्वेस्पराची हांव सेवा कोत्तां आख्ख्या संवसाराचो तोच रोचणार. एक पावटी तूं वचून यो पळय थिंगा मदुनिया. ताणें वचून ही खबर आपल्या घोवाक सांगलें आनी घोवान वचून ती खबर आपल्याच्या त्या राजाक सांगलें. आनी त्या राजान चीट बरयलें पळय इस्रायलाच्या राजाक म्हजो तो सेनापती कोडीच्या दुयेंसान तो बेजार जाला आनी तरी तो तुका मागणें करी जाल्यार तो बरो जातलो न्हू. त्या पासत हांव म्हज्या सेनापतीक थिंगासर धाडटा. अशी ताणें ती चीट बरयली. त्या उपरांत नामान पळय तो सामार्याक थिंगासर गेलो आनी एलिशा कडेन तो थिंगासर पावलो. एलिशा कडेन पावचे आदीं पळय सर्वेस्परान ताका थिंगासर तें पयलें सांगलां. एलिशा नामानाक खरेपणी जें कोडीचें दुयेंस जाता पळय तसलें दुयेंस ताका जावंक ना. जाल्यार कितें तें सोम्या? तो रागान बोल्ला. मिजासी तो रागान बोल्लो त्या पासत कोडीचें दुयेंस ताचेर आयलां. जाल्यार ही कोड हें पळय आतां राग पयस करूंक जाय जाल्यार तिका कितें करचें पडटलें? राग उणो करचो पडटलो. मिजास उणी करची पडटली. हें मिजास आनी राग कशें बंद करतले आतां तुका हांव तें सांगता. नामान आपल्याच्या रोतार येता पळय आपल्याची सेना घेवन तो येता. तो एलिशाच्या घरा मुखार थांबलो आनी असिस्टंटाक ताका म्हणटा हांव येयला म्हूण ताका वचोन सांग. कोण येयला? एक कोडी आयला. इतलेंच न्हय हांव येयला म्हूण ताका सांग. तो भितर वचोन एलिशाक तें सांगता. सिरिया देशाचो सेनापती नामान साहेब आयला. तो तुका आपयता. म्हणल्यार एलिशा तेज्या मुखार वसोंक जावं. यो 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 अशें म्हणचोंक जाय आनी भितर आपूण ताका बसयतलो. पूण एलिशान म्हटलें वसोन ते कोडीच्या मनशाक सांग जॉर्दन नदयेन 7 पावटी तूं बूड मार. होच ताचो समाधान. साहेब तो तुका मेवचो ना म्हणटा. कितें? ना तो तुका मेवचो ना आनी तूं कोणें तो उलयचोय ना. कितें कितें म्हणटा? त्या जॉर्दन नदीन वचोन थिंगासर बूड मार. वय थिंगा वचोन 7 पावटी बूड मार म्हणल्या. तेन्ना ताका पळय इतलो राग येता. तो म्हणटा तो कितें चिंता म्हाजे विशीं? कितलोय बोबाट मारल्यार कितें फायदो? तुजी कूड ती कोडीन बोल्ल्या. तो आपल्याचें कितें चिंता आसतलो? तो आपल्याचें चिंता आसतलो. आमच्या देशांत थिंगासर नदयो ना काय?
तुवें वचोन म्हाज्यान बूड मारूंक जायना काय? आनी इतलेंच ताणें ना म्हटलें. आनी जेन्ना तो उंचा मोडीत आसलो पळय तेन्ना ताज्या कुशीन आसलोलो पळय ताजो विश्वास योग्य तो सेवक नामानाक पळोवन म्हणटा पळय, तूं बरो चालता चलताय. कोडीचें दुयेंस तुका जाला, बरो जावच्याक तूं हांगा आयलाय. सोर्मेश्वराच्या सेवकान तुका सांगलां पळय, तुका पळय जें समाधान जाय तें वचोन ते नदयेन तूं बूड मार. 7 फावटी वचोन जॉर्दन नदयेन बूड मार म्हणला न्हू, जाल्यार तूं कित्याक बेजार जाताय? बस वचोन बूड मार. नाका नाका, चलया आतां आमी घरा या. आमच्या देशान वचोन थिंगासोन नदयेन तूं बूड मारतले. वय वय, हांव थिंगासोन करतलो. जाल्यार तिका कितें तुका बरें मेवतलें? पळय, थिंगासोर कांय ताका मेवना जाल्यार तरी पूण आसतना सोजमिक्या तशें तुमकां सांगता, बावा, ताणें तुका कितें सांगलां? जें तुका मेवंक जायना पळय तें तुका ताणें करूंक सांगूंक ना. तूं पळय कोडीच्या दुयेंसान आयलाय, तूं दुखान भरलेलो आसाय. तुका कितें सांगलां? फकत जॉर्दन नदीन वचोन थिंगा 7 फावटी बूड मारूंक सांगलां न्हू, फकत इतलेंच न्हू. तो म्हणल्यार कितें म्हणटा पळय, इतलेंच तें पळय, मातशें खालती जा रे. इतलो तूं घमंड कित्याक कोत्ताय? पळय, मिजाशी लोकांचें कितें आसता पळय, ते खंयच्याच उतराक ते सगळ्या देवंक सोदिनात. तितलें सिंपल तें. घमंडी आसा पळय ते कोणाचें आयकना, तो आपल्याचो केन्ना बावगोना. पळय, कोणाचे मिजाज चड वाडल्या पळय ते दुसऱ्यांचे आयकोपाचें बंद कोत्तात. जोरी कोण पळय कोणाचें आयकना जाल्यार ताजे भितर पळय कितें आसा, घमंड आसा. तुजें कित्याक हांव आयकोंक? तूं सांगशी आनी हांव आयकतलों. बस म्हणल्यार जाल्यार बसतलो. मातशें बस भावा. तूं कितें सजमताय रे? तुका बस म्हणलां आनी कितें सजमतलो हांव? तूं सजमलो कितें म्हटलां न्हू? बस म्हणलां न्हू, तितलेंच हांवें म्हणलां. चड करून पळय जे घमंडी लोक आसा कोणाच्या मुखार ते सोकला देवंक सोदिनात. तितलेंच तांचें. भयणी, तुजी ती मातशी स्कूटर ह्या वाटेन पाक कर न्हू. म्हाका खबर आसा, ती मिजास. मिजाशी लोक सोकला पळयनात, तेच ताका नाश करून सोडटात. आनी तो मातशें चल आतां आमी बारोबर थिंगासोर या. इतले पयसान आमी प्रवास करून आयल्या, दुयेंस घेवन येयला आनी दुयेंस घेवन पोत्तून गेले जाल्यार कितें फायदो? मातसो खालती जा. तूं अशें म्हणटाय जाल्यार बरें आसा. दुयेंतांतल्यान तुका पेखणूय जाय, थिंगा वयचें पडटलें. बरें आसा, चल या आमी. तो थंय वयता. 7 फावटी तो बूड मारता. जेन्ना 7वी फावट तो भायर सोदता, पवित्र पुस्तक म्हणटा वोड 14, तेन्ना पळय सर्वेस्पराचे पळय त्या दासान सांगलां ते प्रमाणे, हें एकदम गरजेचें, सर्वेस्पराचे भक्तान सांगलां ते प्रमाणे जॉर्दन नदयेन वचोन तातूंत ताणें 7 फावटी बूड मारली. ताची कूड एका धाकट्या भुरग्या भाशेन जाली आनी तो शुद्ध जालो. तो केन्ना शुद्ध जालो? फकत 2 हिंगासोर सांगलां, मिजास आनी राग. जेन्ना हे दोनी मेले, कोडीक कितें जालें मागीर? ती मेली. जे मेरेन तिजे मिजास आनी राग आसलो पळय ते मेरेन तो कोड आसलो. ह्या पासत भावा भयणानो, जेन्ना तुमी सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवन जेन्ना कुडीचे बाबतींत पळय तेमी कितें त्रास आसा पळय ते सर्वेस्परा कडेन मागता, म्हाका पळय हे रोग आसा, म्हाका पळय हे दुयेंस आसा, म्हाका पळय जाला, म्हाका हे कोश जाल्ले आसा, म्हाका हे त्रास जाल्ले आसा, म्हाका चेडूं मेवना, म्हाका पळय शिरीस पासून थिंगासोर मेवना, भुरगें येना पळय, हें सगलें येवन तुमी थिंगासोर सर्वेस्पराक थिंगा सांगता. पूण सर्वेस्पर कितें म्हणटा पळय, सगळ्याकीन पयलें पळय तुजें काळीज तें नितळ कर. सगळ्याकीन पयलें तुजें काळीज आसा पळय तेंच शुद्ध कर. कुड्डो मनीस पळय ते भायल्यान थिंगासोर तें पात्र साफ करता. पयलें तें भितरलें आसा पळय तें साफ करचें. भितरलें जरी तर नितळ जालें जाल्यार तें मागीर भायल्यान जाता. नामानाचें पळय हें पळय तें दुयेंस आसलें तें केन्ना नितळ जालें? तेन्ना तें भितरलें नितळ जालें पळय तेन्ना. मिजास गेल्या उपरांत, तो राग गेल्या उपरांत तो बरो जालो. तुजे भितर कितें आसा? कोडीकीन व्हडते पळय जे पळय त्रास आसा पळय तें मिजास आनी तो राग. जरी तर खंयच्या मनशाक कोड जाला जाल्यार ताजेवून वोड म्हणटा पळय तो मिजास आनी पळय ताजे पळय ते राग तो वोड. ताची कूड एका धाकट्या चेड्या पोरी ती जाली. आतां आमी वोड 15 पळया. तेज्या उपरांत सगळे पळय ते येयले पळय ते सगळ्यांक घेवन तो सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तो मागीर आयलो. थिंगा उबो रावन अशें म्हणूंक लागलो, म्हणल्यार तेजे मुखार वचोन तो अशें म्हणूंक लागलो. आतां ताणें मानून घेतलें. आतां पळयात, तो नामान तो थंयसर पोत्तून तो आयलो. बरें, ताका भितर आपय. जेन्ना तो भितर सोदता, केन्ना तो मेवलो? केन्ना ताका मेवपाची संदी दिली? जेन्ना पळय ताजे ते मिजास आनी
राग पळय गेलो तेन्ना सोर्वेस्पोरान ताका थंय लागीं आपयलो. सोर्वेस्पोर पळय तेन्नाच ताका सारको लागीं येवंक दिता. हें केन्ना घडटा? मिजास आनी घमंड गेल्या उपरांत. तो नीट भितर येवन सोर्वेस्पोराच्या दासा मुखार उबो रावता. म्हाजें तूं मातशें आयक, इतलें खालतीपण आतां ताचें आयलें. आमच्या देशांत थिंगा नदयो ना, थिंगासून वचून म्हाका बुड मारूंक जायना, अशें उलयतालो पळय ताचो घमंड गेलो. येवन थिंगा उबो रावता. आयक कितें म्हणटा, इस्रायलाक सोडून आनीक कोणूच आख्खे ह्या पृथ्वीचेर सगळे वेळ सोर सोक्तीवून सोर्वेस्पोर आनीक ना अशें म्हणटा. कोण अशें म्हणटा? सिरिया देशाचो सेनेचो सेनापती. तो सेनापती नामान येवन अशें म्हणटा, आयकात, सोर्वेस्पोर तोच सोर सोक्तीवान. हांव कोडीचें दुयेंस घेवन येयल्लो, हांव बरो जालो. सोर्वेस्पोरान म्हाका बरो केलो. आयकात, त्या सेनापतीक हें सोत मानून घेवच्याक रोसनार केला पळय त्या सोर्वेस्पोराची वळख घेवंक सोर्वेस्पोरान त्या धाकटुलेच्या चेडवाक त्या सारक्या सुवातेर दवरलोली. तें धाकटुलेशें त्या घराक लागून नामानान थिंगासोर हाडला म्हणून अशें आमी चिंताव, पूण थंयसर ताका सोर्वेस्पोरानूच पाठयल्लें. तें धाकटुलेशें चेडूं पळय तें सोत जें जाण आसलें पळय तें तेणें तांकांच थिंगा सांगलें. आख्खे सेनेचेर तो प्रभाव दिवपी पळय तसलो तो सेनापती ताका बरो केलो. तुमकां सजमणी मेवली म्हज्या भावा भयणांनो, तुमी पळय खंयच्याय पोस्टाचेर, तुमचें खंयचें पोजिशनां आसूं, त्या सोर्वेस्पोराचे ताजी येवजना प्रमाणे, ताजे पळय प्लॅना प्रमाणे तुमी थंयसर तुमकां त्या उद्देशान दवरल्या हें सोत पळय तें विसरो नाकात. नामानाक पळय ज्या राजा आसले पळय थंयसर ताका वेंचून काडलोलो. झुजेक फारोवाशी थंय ताका वेंचून काडलोलो. दानियेलाक नबुकदनेझर ताचे लागीं दवरलोलो. नबुकदनेझर कोण तें तुमी जाणाव? हे घडणेचे 100 वर्सां आदीं जेरुसलेमाचेर एक भिरांकूळ ताणें आक्रमण केलो. जेरुसलेमान सोर्वेस्पोरान आपयला पळय ते जुदाच्या लोकांक, तांकां गुलाम करून तो थिंगासरल्यान वता. आनी तितलेंच न्हय, सोर्वेस्पोराचे मंदिराक पसून ताणें थिंगासर ताले मारले आनी जेरुसलेम नगराक ताणें लासून उडयलो. सोर्वेस्पोराचे मंदिरान आसले पळय ते सगळे पवित्र पात्रां ती सगळीं तो घेवन गेलो. असलो खोटो मनीस पळय तो नबुकदनेझर. जेन्ना हें सगळें पळय तो आपल्या सांगाताक घेवन वयता तेन्ना दानियेल, शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगोक असले अद्भुत तरणाट्यांक राजघरांत पळय जल्मल्ले पळय तांकां सगळ्यांक तो घेवन गेलो. तांकां गुलाम करून पळय तो आपल्या सांगाताक गेलो. असले लोक हांकां सगळ्यांक, दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, तांकां सगळ्यांक तो घेवन गेलो. नेबुकदनेझर तांकां सगळ्यांक गुलाम करून तरणाट्यांक घेवन गेलो. तूं मातशें आयकात, तांणी ताका पळय गुलाम कशें तो घेवन गेलो, पूण सोर्वेस्पोरान तांकां गुलाम कशें दवरूंक ना. जाल्यार कितें जालें थिंगा? राजाक पळय थिंगा एडवायस दिता पळय तसले पळय पोजिशनाचेर तांकां थिंगा पावयले. नेबुकदनेझराक पळय जेन्ना सोपन मेवलें आनी ताका कोणाचें सांगूंक जावंक ना त्या वेळार, तेन्ना कोण थंयसर उरलो तुमकां खबर आसा? दानियेल. दानियेल ताचे भायर आनी कोणाचें सांगूंक जावंक ना. दानियेल सपनाचो अर्थ सांग. दानियेल सपनाचो अर्थ सांगलो. वो दानियेल कोण पळय ताका नबुकदनेझरान पळय गुलाम कसो करून गेलो ताका. सोर्वेस्पोरान कितें केलें? दानियेल पळय प्रमाणीक मनीस, इमानदार आसलो, तो पवित्र आसलो. त्या पासत सोर्वेस्पोरान नेबुकदनेझराच्या कुशीक ताका बसयलो. नेबुकदनेझराक एडवायस दिवपी तो थिंगा जालो. नेबुकदनेझराचे वयर पासून ताका तांगा तेणें दवरलो. एक गुलामाच्या रुपान तो थंय पावलो, पूण राजाक इन्फ्लुएन्स करता पळय त्या सुवातेचेर तो वचून बसलो. सोर्वेस्पोरान पळय त्या पवित्र दानियेलाक थंय उबो केलो. म्हज्या भावा आनी भयणांनो, सोर्वेस्पोरान तुका आनी म्हाका एक खेरीत सुवातेचेर पळय जंय आमकां थिंगा आसा पळय, हूंय आसा पळय थिंगा रावची सोर्वेस्पोरानूच आमकां थंय दवरला. तुमी त्या सोर्वेस्पोराक विसरो नाकात, हांव विनंती करता. त्या सोर्वेस्पोराक तुमी थिंगा विसरो नाकात हें हांव तुमकडे विनंती करता. नेहमाया राजा लागीं बोटलेराचें काम करी. वो पोस्ट कोणें दिलो? सोर्वेस्पोरान. त्या पासत पळय ताका तो पोस्ट दिलोलो
तो व्हरते इमानदारीन आनी स्वतान ते थिंगासो जियेतालो. ताका पळय जी जबाबदारी दिली ते बरे भाशेन तो सांबाळटालो. ताजें फळ कितें? तें फळ पळय तुमी सगळें बरे भाशेन जाणात. नेहमायाक 24 जेरुसलेमाची बुनियाद पोत्तून बांदचे खातीर त्या काळार पळय आर्तशेस जो राजा आसलोलो ताज्या आदारान ताज्या मदतान पळय जेन्ना ताणें थिंगासो ताजे सिपाई धाडले फकत 52 दिसान जेरुसलेम नगराचे पळय ते सोर भोंवतणी जी दुर्गां पोत्तून ती बांदच्याक 24 ताका बोळ दिलें. ह्या विशयाचेर आमी ध्यान दिलें, नियाळ केलें आनी ताचे पण मागणें केल्या उपरांत 24 म्हजे लागीं असो उलयलो, ज्या भाशेन हांवें नेहमायाक आदार केलो फकत 52 दिसान हांवें जेरुसलेमाचे पळय ते सगळें बांदून हाडलें आनी तूंय तर विश्वास करीत जाल्यार फकत 52 दिसांनी हांव अद्भुत मंदीर अशें बांदून हाडटलो. 24 म्हाका म्हणलें. त्या दिसा नेहमायान 24 सांगलें पळय ते पाळ दिलें. जे असंभव असलें पळय तें काम ताणें सुरू केलें आनी तें पुरेय ताणें केलें. 24 त्या मनशान 24 आयकोलें. ताणें विश्वास केलो आनी दुसऱ्यांकय ताणें तें सांगलें. आमी पासून हिंगासर तें विश्वास केलें आनी दुसऱ्यांक सांगलें. हें मंदीर कितलें अद्भुत. हें जाल्यार 52 दिसांनूच बांदून हाडलेलें आसा. आयज जंय खंय तुमी आसात 24 तें कोत्तलो. तुजी इच्छा कितें? तुजो उद्देश कितें? तूं तें मानीत जाल्यार तूं व्हरतीं कामां थंयसर पळयतली. तूं व्हरतीं कामां थिंगा पळयतलोय. म्हाका हांगा 24 दवरला. एका घोवाच्या रुपान, घोडेक एका बायलेच्या रुपान, ओ आवय बापयच्या रुपान. ओ एक आमदार कसो 24 तुका थंयसर त्या बापाचो दवरलो आसा. न्याय तुवें करूंक जाय. 24 इच्छा कितें? 24 उद्देश ते तुवें पुरे करचे. एक पुताच्या रुपान, एक दुवेच्या रुपान 24 तुका ते फामिलीन दवरला जाल्यार तुवें थिंगा मातशें चिंतून तें पळोवचें. नेहमायान तें मानून घेतलें. झुजेन तें मानून घेतलें. दानियेलाक ताजी सोजमणी मेवली. संवसाराक पळय तो प्रभावीत करता तो अद्भुत आत्मिकाय आसा पळय आयज पासून ते साल्वार जाल्या. ह्या भाशेची कृपा 24 भावार दवरता तांचेर ताची कृपा ती देंवची. आतां आमी मागणें करी. वर्त्या मोगाच्या 24 बापा, इमानदार लोक स्वताचे लोक जे प्रमाणीकपणान चलता तांकां बेसावन भरपाक तांकां सोंसणीकायेन दिवपाक तुका तयार आसाय. तुवें जी आशा दवरल्या ते भाशेन आमी जियेनान. तूं जी आशा दवरता तशें पवित्रपणान आमी जियेनान. आमी तुजे आभारी रावंक ना. त्या पासत आमचें नुकसाण जालां आमकां तूं बोगसणें दी. त्या पासत आतां हांव हें मागणें करता पळय कितें उणें आसा पळय कितें लक्षण सारकें ना तें मातशें तूं पयस कर. जंय खंय तुवें आमकां दवरल्यान थंयसर पळय तुजीं भुरगीं जावन तुजो पूत जावन आनी तुजी धूव जावन आमी थिंगासर तशें जियेत जाल्यार कितलें आमी आनंद जातलीं तुजे नदरेन. आमी विश्वास शोगीत रावत जाल्यार फरें कितलें बरें जातलें. असलें जिवीत तूं आमकां दी. जे मेरेन आमी ह्या संवसारान आसांव तुका प्रसन्न कोत्ता पळय तसलें जिवीत आमकां तूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागणें कोत्ता. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.